रोडाचे काम ऑलरेडी अलॉट केल्ले आहा म्हणजे आगरवाडे टू ITI हे ऑलरेडी अलॉट केल्ले आहा आणि त्यांनी आयचे लेबर घालून क्लिनिंगूय स्टार्ट केल्ली आहा. ह्यो थोडो स्ट्रेट मूर्ती पार्शाचो आहा तो ते रेजिंग करतात आणि सोलिंग करपाचे फाल्यांच्यान ते कामूय स्टार्ट करतात हांगासर. पण वेरे खंय खंय तरी अंडर पायपलायन घातले आणि ते खड्डे पडले ते तेका वचत ते ते कॉन्क्रिटान कंप्लीट कर म्हणटात. सो तो ह्या 2 दिसान कॉन्ट्रॅक्टर आहा म्हणजे 30 MLD प्लांट बांदता तो कॉन्ट्रॅक्टर ते खंयचे पॉटहोल्स आहा ते कंप्लीट करतलो. वेरे रस्त्याचे काम आमचे सुरवात जाल्ले आहा. बाय डिसेंबर जानेवारी हे हॉट मिक्सिंग जावन वयतले. तो रस्त्याचे आमचे सगळे हे जाल्ले फक्त उरता ते पॉटहोल्स जे 30 MLD प्लांटान तेंचे ते कॉन्ट्रॅक्टरान केला ते कंप्लीट जातले. ते आता समज सर आता पायपलायन घालतले पळयत आणि ते मागीर रोड करतले हॉट मिक्स प्रॉब्लेम जावचो ना न्हू रोकडोच पयली पायपलायन घालतले तेका मागीर ते बसयतले सोलिंग करून बसयतले आणि मागीर तेचेर हॉट मिक्सिंग जातले. पयली हॉट मिक्सिंग जावचें ना. जर हॉट मिक्सिंग जाय जाल्यार मागीर येदो व्हडलो टेंडर आमी इतलो त्रास करून हाडला तो वेस्ट वयतलो. तो परत लोकांक त्रास जावपाक सुरवात जातली. हेका आमी ड्रेनेज घेतल्या क्रॉस ड्रेन्स घेतल्यात सगळे म्हणजे गटर्स म्हणटात ते हे रोडाक घेतलेले आसात. फक्त स्थानिकांनी कॉपरेट करपाची गरज आहा.